फाटी आयज खूब उर्बा दिसता आनी एक खालतेपण दिसता. इतलो लोक आयलो आमचो मोर्मुगांव तालुका जे मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को दाबोली कोर्ताली. म्हाका दिसता हांव पयलेंय सांगलां तशें सगळे अशें लोकांचें कशें हांव फारीकपण हें पुराय करतलो पळय तो. कित्याक हें पळय इलेक्शन जाल्लें आनी जीत जाली ही सगळ्या लोकांची. आयज म्हाका दिसता फेलिसिटेशन जेन्ना म्हजें केलें म्हाका दिसता लोकांचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन जालें. इट इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपल फॉर डेमोक्रेसी. सो हांव सदांच आभारी आसतलो. आनी हांवें जशें उतर दिलां लोकांक सगळे सावथ गोवा तशें नॉर्थ गोवाचें आमी गोंयचो एक आवाज जातले पार्लमेंटात. लोकांनी जो म्हाका धाडला थंय जाता तितलो ताजो हांव प्रयत्न करतलो उपयोग करतलो आनी गोंय आमचें सारवार करपाक जाय ताचो फूल प्रयत्न आसा. In this turmoil, the demolition of the houses, and so now just now you are talking about the drugs also. How is it overall? See, when I said that there is a invasion जाल्लें आसा आमचे गोंयचेर. आमचे जमनी शेतां आमची भाटां दोंगर सगळें गेलें आतां आमचे संस्कृतीचेर कल्चराचेर. एंड वेन द हावज ऑफ वन पुअर फॅमिली बिलोंगींग टू बहुजन समाज आसागांव जेन्ना घर मोडलें आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळूंक ना. आयज पासून ताणें केलां ती फॅमिली आजून पुलीस घट धरूंक शकना. हातून दाखयता that there is a big compromise. A time comes when people will take law into their own hands. That time should not come. That's why we want to tell the police. खूबशे गोंयच्या पुलिसांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला एट पर्सनल लेवल आनी सांगलां की आमी फ्री जावपाक सोदता. आमचेर प्रेशर घाल्लो आसा आनी हांव तांकां प्रॉमीस करता पुलीस फोर्स आमी रावतले तुमच्या बरोबर. रॉंग ऑर्डर्स दिता जाल्यार आमच्या नदरेन हाडा आमी करतले कितें करपाक जाय पळय तें. एज एन MP I will raise it in the parliament. Time has come for us to have our own IS cadre, our own IPS, our police force. Instead of belonging to Delhi and that cadre, we will have our own Goa cadre. That is, today I am telling you, we will start the movement from now. We will have our own cadre. आयज तर आमचे police officer are being appointed as DIG of other states. जाल्यार आमचे पुलीस हांगा कित्याक क्वॉलिफायड ना. आयज आमचे IAS ऑफिसर तर भायल्या स्टेटींनी आसा जाल्यार आमचे ओन काडर कित्याक ना. टायम हॅज कम टू थिंक ऑन दोज टर्म. नाजाल्यार हे येतात पळय दिल्लीच्यान दे बिकम ब्रोकर्स, दे बिकम लँड डिलर्स आनी आमचे सगळे जमनी एक एकटो येता check of all the IAS officers and IPS officers. सगळ्यांनी जमनी घेतुल्ले आसा and then they become brokers also. आमची भुरगीं खंय वेतली. I want to ask this chief minister and his cabinet ministers and all MLAs, what are you all doing? पयशांक लागून तुम्ही आमचे गोंय विकनाका. लोक मारपिटाय करतले ओगी रावचे ना. This has happened. History has shown. उदक इतल्याक पासून पावला लोकांक मागीर तिडक येतकूच सगळ्यांक बडयतले. Don't allow the state to go to that phase. Please save Goa. We are there with you. How you see the sudden transfer of DGP, sir? Sudden DGP has been transferred. How you see for that? That was the demand of the people. If he was involved in that demolition, directly, indirectly, openly, covertly, he had to pay the price. That is a message to all the bureaucrats and police officers. Don't take law into your own hands. Don't break the law. बस करूं हांव परते परते सांगता आमच्या खुबशा लोकांक त्रास केल्ले आसा. टुडे आय हॅव एविडन्स. आय विल गो आफ्टर दोज पीपल. आमच्या लोकांक त्रास करीत जाल्यार आय एम नॉट गोइंग टू कीप क्वायट. खूब जालें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.